शुभवार्ता Luke chapter 23 verses 35 to 43. शेकी जेजू कुर्सार मारतना लोक लागसार रावून पळयत आसलो. ताचे मुखांड ताका खिंडून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केले. हो देवाचो क्रिस्त विंचलेलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची खिळकुळां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबोट वायन दिवन म्हणटाले, तूं सुदेवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर ओ सुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकाळयल्या अपराधा मदलो एकलो ताची निंदा करून म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्टावंक लागलो, तुकाय तिस शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक काय भियेनाय गी. आमा जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्या फावो जाल्लें तें मेळना, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता.